विश्वकोंकणी यूट्यूब चॅनल पळोवच्या सरमुगाच्या वीक्षकांक नमस्कार आणि तुमकां समेस्तांक CA साधक ह्या कार्यक्रमाक मुगाचो स्वागत. मोगाचो वीक्षकांनो, आमचो मतगात आयच्या दिसा CAंत साधन केल्लो CA परीक्षेंत उत्तीर्ण जाल्लो एक व्यक्ती आमचे मदें आसा. नोव्हेंबर 2022 2022 ह्या वर्सा चलिल्ल्या चार्टर्ड अकाउंटंट ह्या परीक्षेंत उत्तीर्ण जाल्लो CA रॉयल वेगस आमचे मदगात आसा. रॉयल, तुका कार्यक्रमाक स्वागत. देव बरें करूं. मोगाचो वीक्षकांनो, रॉयल वेगस विशयांत ताची वळख करनीवच्या गांवांत येता. गांवान बेळतंगडी तालुकच्या बद्यार फिरगेजेसो मानेस्ती नतालिया वेगस आनी देवादीन हिलरी वेगस हांचो पूत तो जावन वचून आपणाचें सुरवेलें शिकप बद्यार सेंट रफायल हायर प्रायमरी स्कुलांत कर सेंट तेरेजा हायस्कूल बेळतंगडी हांगासर ताणें हायस्कूल शिकप शिकून मडंतर सेक्रेड हार्ट PU कॉलेज आनी उपरांत सेंट अलोशियस कॉलेज ऑटोनॉमस हांगा ताणें BCom सनद ताणें आपणायल्या. ताचे उपरांत बेंगलोरांत आसच्या CA श्रीकांत R हाच्या हाताखाल मानियन आनी राव चार्टर्ड अकाउंटंट्स हांच्या फर्मान ताणें आर्टिकलशीप कर आदल्या नोव्हेंबरांत चलिल्ल्या CA परीक्षेंत तो उत्तीर्ण जाला. ताच्या कुटुंबादारांक, ताच्या आवयक तशेंच सगळ्या समाजाक ताणें कीर्त हाडल्या. सो रॉयल, पयल्यान पयलें तुका कंग्रॅच्युलेशन्स, तुका परबी पाठयता. देव बरें करूं. आनी तुज्या CA जावनच्या परिणाम विशयांत आमी तशेंच आमची वीक्षकां जाणा जावंक विशेश जावन आतुरान राखून आसात. आतां तुज्या जिवितांत CA जाय म्हणली एक ती आशा वा सपन केदाळ उब जाल्लें? पयले ती आशा उब जाल्ली म्हळ्यार म्हणजे 10th जाल्ल्या टायमार. 10th जाल्ल्या टायमार आमकां अशें आसता की खंयचें स्ट्रीम काडुचें म्हण सांगून आमकां एक आसता, कॉमर्साक वचचें की सायन्साक वचचें की आर्ट्साक वचचें. म्हाका सायन्साक वचून अशें आसलें रे. म्हाका त्या म्हणजे मार्क्स 92% आसले. तशें जाल्ल्यान एक त्या टायमार अशें बगतालें की सायन्साक या सगळीं येतात आमी या म्हण सांगून. पूण त्या टायमार पप्पा मम्मी कडेन उलयतना आनी आमच्या विगारा कडेन उलयतना सगळे उलयतना तांणी अशें सांगलें कॉमर्सांत ती मस्त अवकाश आसात, ते कालाक तूं पळय न्हय अशें दुसरे अवकाश आसात न्हय म्हूण सांगतना म्हाका बगलें. आनी त्या टायमार म्हजे धाकटू न्हू आनी थोड्यांनी म्हाका अशें सांगलें की CA म्हूण सांगून एक आसा. फस्ट टायम हांवें ताचो आयकल्लें 10वेंत. CA म्हणून एक आसा, ती तूं काल ट्राय कर न्हय म्हूण सांगून. तशें म्हूण सांगून हांवें चिंतलें ओके कॉमर्स करया जायत म्हूण सांगून फस्ट PUC कॉमर्साक सेरवलो. आनी तशें म्हजें जर्नी सुरू जाली CAची. कॉमर्साचे सेकंड PUC जाल्लेंत हांवें फावंडेशन बरयलें, CPT म्हणून आहलें ताजो CPT बरयलें. मागीर IPCC फिनीश केलें. म्हणजे BCom कंप्लीट जातना सेंट अलोशियस कॉलेजींत आसतनाच हांवें म्हजें IPCC फिनीश केलें इंटरमिडिएट. आनी ताचे उपरांत आर्टिकलशीप केलें 3 वर्सां आनी ताचे उपरांत CA फायनल्स एग्जाम बरयली. भोव बरें. सो पयले फावटी CA म्हणलो शब्द तुवें कानांत आयकून दृढ निश्चय केलोय आनी तुवें काडल्या त्या वावरान आनी तुवें काडल्या त्या दृढ मनान आज तूं CA जावंक पावलें आनी जाय की भोव खुशी आमकां. आतां तूं CA जाय म्हणून तुका CA जाय कशें कळ्ळें म्हूण सांगलें म्हाका. आतां CA जावंक तुका कोणी प्रेरण म्हूण कोणी आसात गी? प्रेरण एक मनीस म्हूण सांगूंक कश्ट जातात. कित्याक म्हळ्यार पयल्यान पयलें फस्ट प्रेरण म्हाका म्हजे पप्पा आनी मम्मी. म्हज्या पप्पान तो एक ताणें केल्ल्या सॅक्रिफिसाक जिवनांत तो म्हाका कदाळी म्हणटालो की साधन केल्यार खंयचेंय करया म्हूण सांगून. ताचें एक हें आसलें की साधने ಮಾಡಿದರೆ ಸಬಲರಂಗಬಹುದು म्हूण सांगून एक ताजें एक कदाळी म्हाका एक प्रेरण दितालो तो. तशें पयलें प्रेरण म्हजे पप्पा आनी मम्मी आनी म्हजो धाकटू. तशें आनी तशेंच त्या CAच्या वाटेंत त्या परिणाम म्हाका मस्त जाण मेळ्ळ्यात. म्हजे फ्रेंड्स जावंक पुरो, म्हजे सिनियर्स जावंक पुरो, म्हजे कलिग्स जावंक पुरो. तशें तरी सगळ्यांनी म्हाका प्रेरण दिलां. तशें एक मनीस म्हूण सांगून पॉयंट आवट करूंक म्हाका कश्ट जातलें. पूण म्हाका दिसता की म्हज्या अंतू देवान म्हाका असली मनशां दिल्यांत की हर एका पावंडार म्हाका एक प्रेरण आसलें. तशें जाल्ल्यान तशें मस्त प्रेरण आसात. तशें सांगूंक कशें जाता. जावन दी. बरें. आतां CA एग्जाम क्लियर करचें म्हळ्यार एका दिसा भितर शिकून एग्जाम क्लियर जावचें न्ही. तुजें प्रिपरेशन खंयच्या वर्सा तूं खंयच्या क्लासीर आहलें, केदाळ आरंभ जालें आनी कशें प्रिपरेशन तूं करना आहलें? म्हजें CA फायनल्साचें प्रिपरेशन CA फायनल्स प्रिपरेशन हांवें जुलय 2021 म्हजें फस्ट अटेम्प्ट बरयल्लें. ताका हांवें जानेवारी 2021 तावन म्हजें प्रिपरेशन सुरू केल्लें. डिसेंबर 2020 म्हजें आर्टिकलशीप फिनीश करून जानेवारी 2021 तावन हांवें म्हजें प्रिपरेशन सुरू केलें. प्रिपरेशन हांवें केल्लें पूण जालेरी त्या अटेम्प्टान म्हाका जालें ना. तशें सबार एक 2-3 अटेम्प्ट करून जाल्या उपरांत एक बेसांव बरी म्हाका नोव्हेंबर 2022 म्हजे दोनी ग्रूप क्लियर जाले आनी हांव आतां तुमच्या मुखार एक CA जावन आसा.
ओके भोव बरें. कशें शिकोवन आहले, कशें प्रिपेर करून आहले तूं एग्जामाक? हांवें फस्टाक आतां कोविडाच्या उपरांत आमी पयले म्हळ्यार अशे क्लासीस आसतले की फिजिकल क्लासीक वचून क्लासरुमा भितर वचून क्लास जाताली. पूण कोविडा उपरांत ते अवकाश नासलो आमकां. कोविडाच्या टायमार लोकांनी सर्वांचे ते बरोबर बंद जाल्ल्यान ऑनलायन क्लासीस स्टार्ट जाल्ल्यो. ऑनलायन क्लासीस म्हळ्यार हर एक लेक्चर ताचे म्हणलें एक वेबसायट आसतली, आमी ती वचून ते ताचे क्लासीस परचेस करतले. थोडे क्लासीस हांवें युट्यूबार पळयल्ले आसात. तशें जावन फस्ट क्लासीस आयकताल्या, नोट्स आमी प्रिपेर करताल्या, म्हणजे नॉर्मल कशें आमी क्लास करता तशें. पूण एग्जामा टायमार युट्यूबार मॅरेथॉन क्लासीस म्हूण करताले, ते मस्त हेल्प जाताले. तशें म्हाका म्हज्या आतां क्लियर जावचे अटेम्प्टाक हांवें सप्टेंबरांत रिजल्ट आयिल्ले पयलेचे अटेम्प्टाचे. मे 2022 अटेम्प्टाचे सप्टेंबरांत रिजल्ट आयिल्ले, ताचो म्हणजे क्लियर जालो ना. तशें हांवें सप्टेंबर सेकेंड वीक थर्ड वीक अशें सुरू केलें. युट्यूबार क्लासीस पळयल्यो. एक सकाळीं 6 वरां सुरू करतालो, ताजे पयलीं हांव कुटूंब जाय येतलें. सकाळीं 6 वरां सुरू करतालो, राती 12-1 वरां म्हणसर म्हजे कंटिन्युअस स्टडी आसताले. मदें एक लंच ब्रेक, एक हाफ एन आवर 40 मिनट लंच ब्रेक काडतालो आनी एक टी ब्रेक. सकाळीं ब्रेकफास्ट एक 15-20 मिनटां ब्रेक काडतालो. तशें त्या हातूंत हांवें म्हजे दीस डिवायड केल्लो की ह्या सब्जेक्टाक म्हाका इतलो टायम दिवंक आसा. एक सब्जेक्ट एक टायम दिवन आनी म्हजे एक 4 म्हयने ते मेळटालो, सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, 3 म्हयने एक म्हाका टायम मेळिल्लो. त्या 3 म्हयन्यांत हांवें म्हजे डिवायड केल्ले. ग्रूप 1 आनी ग्रूप 2 म्हूण आसा CA फायनलांत. ग्रूप 1 कितलो टायम, ग्रूप 2 कितलो टायम म्हूण सवन तितल्या टायमार हांवें जायचे म्हूण सवन हांव दृढ निश्चय करून हांवें केल्लें. तशें जाल्यान जालें. हांवें थोडे मॉक टेस्ट बरयले एग्जामाच्या पयलीं. तशें जावन इल्लें धैर्य येयलें की म्हाका करूंक जाता म्हूण सवन. तशें ओके. तुवें सांगलां तें तुजें शेड्यूल आयकून म्हाका कळ्ळें तुजें डेडिकेशन कितलें आसा म्हणून. पूण तरी म्हजें एक सवाल खालें म्हणल्यार आतां आमची पिळगी विशेश जावन युवा जाणां आमी टॅक्नॉलॉजी ओट्टूच आसता. सोशल मिडिया आसा, जाय तितलें आमकां सोशल मिडियान पळोवंक मेळटा आनी 1 मिनीट आमकां फुरसत मेळ्ळ्यार पुरो फोन खाण घेवन बसता. आतां इतले सोशल मिडियाचे आमी गुलाम जाल्या हांव गी. सोशल मिडिया आतां न्हू ते डिस्ट्रॅक्शन सगळे बगलेन दवर न्हू. शिक्षक तुवें म्हणे सकाळीं 6 वरांक उठून रातीक मध्यान राती 12 वरां म्हणसर कशें जालें तुका? चॅलेंजींग म्हूण केलें बगून गे तुका? सोशल मिडिया म्हजे लेकार एक गरजेचें टूल जावन येवपार येता सांगच्या हांव एक उदाहरण. कित्याक म्हळ्यार हांवें पयले फोन पयस धरूंक फोनाचे खंयचे सोशल मिडियाचे उपयोग आसात पळय ते हांवें केल्यात. फस्टाक हांवें केल्लें काम म्हळ्यार म्हजे पुरो नोटिफिकेशन्स ऑफ केले हांवें. म्हज्या फोनांत एकय रिंग जायनासले. फोन कॉली म्हाका म्हज्या एक्चुली म्हजे सर्त फ्रेंड्साचे सी येतात सकाळीं प्रिपरेशन करनासलें जाल्ल्यान फोन कॉल म्हाका सड्ड येनासली. आनी खंयचीय नोटिफिकेशन वॉट्सॅपाचें नोटिफिकेशन ऑफ केल्लें, हर एक नोटिफिकेशन ऑफ केल्लें. खंयच्या की म्हाका वचचें जाल्यार हांवें तो वचून पळयचें सोडल्यार भायर तावन म्हाका तें नोटिफिकेशन येवन फोना पळोवचें तसलें येनासलें. आनी इंस्टाग्राम हांवें कंप्लिटली भायर गेल्लें. कित्याक म्हळ्यार आमी आमचो मस्त टायम रिल्सार येता. रिल्स स्क्रोल करच्यार मस्त टायम येता. ओपन जाल्यार मुग्धा. वय मुग्धा ना तें. तशें जाल्ल्यान इंस्टाग्राम हांवें कंप्लिटली ऑफ केल्लें. लास्ट म्हाका दिसता 1 वर्स हांव इंस्टाग्रामार ना. तशें जाल्ल्यान आनी युट्यूबार हांवें मस्त उपयोग केला. युट्यूबार मस्त क्लासीस जातात आमकां. CHO मस्त लेक्चरर्स रिविजन क्लासीस करतात, मॅरेथॉन क्लासीस करतात. ते पुरो आमी आतां पयलीं शिकून आसले रे. एग्जामाच्या पयले एक 15-20 दिसां पयलें मस्त गरजेचें जाता की रिविजन. कित्याक म्हळ्यार 8 सब्जेक्ट आसात आमकां. 8 सब्जेक्टांत हर एक सब्जेक्टाचें वाचतना आनीक सब्जेक्ट विसरून वता. ते सबकॉन्शियस मेमरींत आसले रे ते आमकां रिकॉल करचें पडटा, परतून निवडास हाडचें पडटा. त्या टायमाक म्हाका मस्त गरजेचें पडलें युट्यूबार. तेंत हांवें सांगिल्लें बरी सोशल मिडियाक बऱ्या तरान कशें उपयोग करचें म्हूण सगळें हांवें सोदून काडलें. तशें जाल्ल्यान म्हाका तें मस्त उपयोगाक पडलें म्हूण सांगीत. ह्या संदर्भार हांव खंडीत उल्लेख करूंक आशेता. कित्याक म्हण आमकां टॅक्नॉलॉजी ह्या दिसांनी चडल्या. पूण टॅक्नॉलॉजीचो बरो उपयोग कशें करयेत म्हूण तुवें एक निदर्शन दिलाय. सो न्ही जाय की भोव बरें म्हूण सांगून खुशी व्हरता. आतां CA जावच्या पयलीं आर्टिकलशीप आसा. तुवें आर्टिकलशीप बेंगलोर केलें. कशें आसलें? कितें पुरो जालें? आर्टिकलशीप म्हज्या लेकार एक बारी गरजेचो हंत CA. कित्याक म्हळ्यार आमी कितलींय शिकयत पूण काम आमी करतना मात्र आमकां कळटा की कशें आसा. आतां ऑडीट आमी कितलें शिकले रे, ऑडीट करतना कळटा की ताचे धाकटे विशयी थोडे पुरो आमकां कळना. कशें करचें, कालें करचें, क्लायंटा कडेन कशें उलोवचें. आतां हांवें सर्त ऑडीट फिल्डार काम केल्लें. तशें जालें बेंगलोरांत थंय आसतना म्हाका ऑडिट्स आसताले. सर्त हांव क्लायंट प्लेसार ट्रॅवल करतलो. उत्तर कर्नाटकांत दुसरे जिल्ल्याक हांवें ट्रॅवल केलां. तशें आसतना थंयच्या लोकांक बसोवचें, थंयच्या लोकांक उलोवचें, थंयच्या ऑफिसांनी कशें आमकां तें हँडल करीचें.
कशे डॉक्युमेंट्स आमी विचारूंक आमकां शिकचे तशें ते वस्तू उपयोगाचे जाता कित्याक म्हळ्यार हेवटी CA जाल्या उपरांत संवसाराक आमी CA आमी ते ते संवसार आमकां एक्सपेक्ट करता की आमी ते स्टँडर्ड मेंटेन करचे म्हणून सांगून आनी ते स्टँडर्ड आमकां आर्टिकलशीप टायमार मेळटा तशें जाल्यार आर्टिकलशीप एक भारी उपयोगाचे भारी गरजेचे हंत म्हणून सांगूंक अशें येता कित्याक म्हळ्यार ते 3 वर्सांनी मेळचे असलो अनुभव आमकां दुसरें खंयच मेळना. सो आर्टिकलशिपांत तुका एक रियल लायफान कशें फेस करचें म्हणून तुका कळोवंक मेळ्ळां. ओके. आतां CA एग्जाम म्हणटा विविध हंताचे एग्जाम आसात. सो ह्या हंताची एग्जाम बरें येता आसतना खंय जाल्यार तुका एक निराश जाल्ली आसा की एग्जाम क्लियर जायनातल्याक? वय निराश कशें तें फूट केलें तुवें? वय निराश जाला कित्याक म्हळ्यार हांवें क्लियर जाल्ल्याचेर न्ही चड हांवें निराश फेल्युअर्स पळयल्यात ह्या कोर्सांत. हांव एक्चुली येदोळ म्हणसर CAचे एंटर जावच्या पयलें खंयचेय एग्जाम फेल जालो मनीस न्ही. तशें जाल्ल्यान म्हजी फस्ट फावंडेशनाचो हंत हांवें एलोशियस आसतना 2016 क्लियर केलें. तें म्हजें पयल्या अटेम्प्टार जाल्लें. तशें जाल्यार तातूंत म्हाका मस्त धैर्य येयलें कॉन्फिडन्स येयलें. पूण इंटरमिडिएट एग्जाम बरयतना ताका ताका IPCC म्हणटाले इंटरमिडिएट एग्जाम बरयतना पयल्या अटेम्प्टार म्हाका जालना. तशें जाल्यार इल्ली बेजारय जाली पूण हांव एक म्हजो स्वभाव कशें म्हळ्यार हांव हट्टी मनीस एक चिंतल्यार खाली जायचें म्हळ्यार म्हाका तें जाता म्हणसर समाधान ना. तशें जाल्ल्यान हांवें तें कित्याक जायना म्हूण सांगून एक पंथावान बरें घेतलें. तशें जाल्यान म्हजे ग्रूप IPCC ग्रूप 1 सेकेंड अटेम्प्टार जालें आनी तशें मुखार ग्रूप 2 बरोवंक आसता. तातूंत IPCC 2 ग्रूप आसात. दुसऱ्या ग्रुपाकी म्हाका फस्ट अटेम्प्टार जालना तेंय म्हाका एक 2-3 अटेम्प्ट काण गेले आनी तशेंच फायनलाक येतानाय जुलय 2021 हांवें फस्ट टायम बरयलें म्हजें क्लियर जालना. डिसेंबरान परतून बरयलें परतून मे 2022 बरयलें क्लियर जालना. हर एक फावटी हांव बरें शिकलां. केदाळय हांवें तें एक कॅज्युअल जावन काडून की ना आतां जायना जाल्यार नेक्स्ट टायम जाता म्हूण सांगून घेवना. पूण ही एग्जाम कशी म्हळ्यार आमकां एक पेशन्स शिकयता की आमी दृढ रावचें कशें पेशन्स जावन कशें आमी फूड करचें आमकां एक जीवन शिकयता म्हूण सांगीत. तशें जाल्ल्यान म्हाका एक ह्या CA एग्जामांत ते म्हाका एक क्वॉलिटी आयल्या म्हूण सांगूंक अशें येता. कित्याक म्हळ्यार नाजाल्यार मस्त इम्पेशंट जावन ताळमे होगडावन काडून आमचें एक हें आसता. पूण पेशंट आनी कन्सिस्टन्सी की हेवटी फेल जाल्यार ना म्हज्यान जाता म्हूण सांगून ती एक धैर्य आत्मविश्वास आसचें मस्त इम्पॉर्टंट ह्या एग्जामांनी. तशें जाल्यार तें आसल्यान म्हाका तें फूड करूंक जालें आनी आज हांव तुमच्या मुखार आज बसलां जाल्यार तेंच कारण. ते इंग्लिशांत एक सांगणी आसा ट्राय अंटील यू सक्सीड. सो कितले प्रयत्न जाता तितले प्रयत्न करीचे. प्रयत्न करन प्रयत्नाचो फळ मेळटा म्हूण सांगतात. आमच्या जिवितांत तशेंच आमी प्रयत्न करूना म्हूण आमकां एक रिग्रेट जावन असो. सो तुवें प्रयत्न केलाय त्या प्रयत्ना वरवीं तूं हांगासर आसाय आनी तुज्या साधना फाटल्यान तुज्या आवय बापायचो तुज्या कुटुंबादाराचो पात्र कसो तांचो सपोर्ट तुका कसो आसलो? आज तांचो सपोर्ट नासलो जाल्यार हांव हांगा वचूंक साध्य ना. म्हज्या पप्पान तो आमच्या फॅमिलींत पयलो ग्रॅज्युएट. ताणें मस्त कश्ट केले. तो एक पोलियो हें जाल्लो तो पोलियो अफेक्टेड मनीस जाल्ल्यान ताका ताजो रायट हँड आनी लेफ्ट लेग अफेक्टेड जालो पोलियोक ल्हान आसतनाच. तशें जाल्ल्यान ताणें त्या टायमार 1980s तो एक ग्रॅज्युएट जाला जाल्यार आनी कदाळी म्हणटालो ताणें मस्त कश्ट काडून जाल्लो तो आनी कदाळी म्हणटालो की साधन केल्यार कालय जाता म्हूण सांगून. पयलें सांगिल्लें बरी साधन ಮಾಡಿದರೆ ಸಬಲ ನುಂಗಬಹುದು म्हूण सांगिल्लें ताजी एक गाद तो कदाळी म्हणटालो म्हाका. तशें जाल्यान पयलें जावन तो सांगून आसलो की तुका जाता आनी हांव बाद्य अर्थावन आयिल्लो. बाद्य अर्थावन कोडयाळचे वाट इल्ली आमकां पयस जाता म्हूण सांगीत आनी 2015 इंटरनेटी तितलें नासलें की इन्फॉर्मेशन मस्त उणें आसलें की कशें करचें कालें करचें म्हूण सांगून. आनी हांवें म्हणटाना पप्पाक वचून मम्मीक वचून म्हणटाना की पप्पा मम्मी म्हाका अशें करूंक आसा म्हणटाना तांणी कदाळी म्हाका डिस्करेज करूं ना. कदाळी म्हणूं ना की हें जावचें ना म्हूण सांगून. मस्तानी म्हणलें आसा की पप्पाक पप्पा म्हणटालो थोडे फावटी की कश्ट आसा म्हूण सांगतात पूण तुका कित्याक जायना तें पळय तूं. कश्ट आसा म्हूण सांगतात पूण कित्याक जायना म्हूण सांगलें पळय म्हूण सांगून तें म्हाका बारी कॉन्फिडन्स दितालें आत्मविश्वास दितालें. आनी मम्मीनी म्हाका तशेंच सपोर्ट केला. पप्पा 2016 म्हजें फावंडेशन जाल्ल्यान जावन एक 2 म्हयने भितर पप्पा अंतरलो. त्या टायमार मस्त कश्ट आसलें दट टू फायनल इंजिनियरिंगांत आसलो. त्या टायमार मम्मीन मस्त आमकां सपोर्ट केला. केदाळी तें अशें की म्हाका त्या टायमार एक कॅम्पस प्लेसमेंट जॉबय आसलें हांव फायनल इयरांत आसतना. पूण म्हाका की अशें सांगलें की तूं एक CAच्या फंताक पावलाय
तशें आसतना तुवें हें सोड न्हू ते जॉबाक गेल्यार तुका तूं बरें फुडार आसा म्हूण सांगून तें धैर्य काडून तिणें सांगिल्लें धैर्य आसा पळय त्या दीस तें म्हजे सांगत आनी कितें आसा आनी म्हाजें धाडटून म्हाका दिल्लें धैर्य की हांवें आतां फायनलांत एक 2 फावटी क्लियर जायना त्या टायमार धाडटून म्हाका म्हणलें की तूं बसून वाच तूं कांय चिंता करिनाका आमी आसा तुजे सांगाता म्हूण सांगून. आनी तशेंच आतां धाटूचें आतां रिसेंटली काजार जालें आनी तशें म्हजी वनी आसा आतां आमच्या घरा ती मस्त सपोर्टीव आसा. तशें म्हाका एक बरी कुटुंब मेळ्ळां बरें सपोर्टीव कुटुंब मेळ्ळां म्हूण सांगून हांव खुशी व्हरतां. ओके जावन दी बरें. आतां CA क्लियर जाल्ल्यांक खंयच्या खंयच्या फिल्डांत जॉबाचे अवकाश आसा? CA क्लियर केल्ल्यांक आयच्या काळार काय म्हणटात मस्त अवकाश आसात. आतां की पयलें अशें आसलें की CA क्लियर जाल्यार एक ऑडिट टॅक्सेशन हे काय म्हणटात ट्रेडिशनल फिल्ड्स की ऑडिट टॅक्सेशन एक जॉबाकीचें नाजाल्यार तांचें ऑफीस घालचें. पूण आतां कशें आसा म्हळ्यार की इन्वेस्टमेंट बँकिंगांत CA जाय पडटा फायनान्शियल प्लॅनिंग एंड एनालिसिसांत आनी तशेंच फॉरेन्सीक अकावंटींग आतां एक फ्रॉड जालें जाल्यार इन्वेस्टिगेशन करच्यांत फायनान्शियल ट्रेल सोदून काडच्यांत की हणकासीन म्हणटात पळय कशें तें हें करच्याक खंय फ्रॉड जालें कोण पळय इनवॉल्ड आसा तशें फॉरेन्सीक अकावंटींग म्हणचे जाल्यार फॉरेन्सीक अकावंटिंगांत ती गरज आसात. आनी तशेंच इंडियन रेव्हेन्यू सर्विसीस इंडियन अकावंटींग एंड ऑडिट सर्विसीस म्हूण आसा इन्कम टॅक्स ऑफिसर सेबी ऑफिसर तशें जाय तितले अवकाश आसात. आनी सरकारी क्षेत्रांत जाय तितले अवकाश आतां आसात बँकिंगांत सरकारी क्षेत्रांत. तशें आतां CAचे डिमांड काय म्हणटात एवरग्रीन म्हूण सांगतात तशें. ओके. नोव्हेंबर 2022 2022 तुज्या जिवितांत खंडीत जावन विसरूंक जायना तसलो म्हयनो म्हूण सांगयेत. ते रिजल्ट्स येवनचे मुवमेंट्स कशें आसले? रिजल्ट येवचे मुवमेंट्स मस्त बेन दिसून आसले. खंय आहलो हितून? हर एक फावटी रिजल्ट येताना मस्त बेन दिसता की 6 म्हयन्याचे 8 म्हयन्याचे एफर्ट्स आमचे प्रयत्न फळ दिता की नांगी म्हूण सांगले ते एक घडी. हांव घरा आसलो ब्रेकफास्ट करनासलो सकाळीं ब्रेकफास्ट करत आसतना म्हजी फॅमिलीची आसली धाकटो आसलो मम्मी आसली म्हजो भावजी आसलो आमी पुरो बसून आसल्या बसून आसतना वॉट्सॅप ग्रुपार मेसेज येवंक सुरू जाल्यो रिजल्ट आयले म्हूण सांगून म्हाका मस्त बेन दिसून आसलें पळोवन हांवें कोणाक सांगूं ना रिजल्ट येवच्या पयलें की नाजाल्यार घरच्यांक एक टेंशन आसता की काल जाता की म्हूण सांगून तशें तें टेंशन म्हाका दिवंक नाका अशें कोणाक सांगूं ना हांवें रिजल्ट आसा फाल्यां आसा म्हूण सांगून. सकाळीं सांगलें मम्मीक की आज रिजल्ट आसा मम्मी म्हूण सांगून. ते पळयतना मम्मीचें चड टेंशन दिसतालें की काल जाता की कितें जाता की मस्त कश्ट काडल्यात 4-5 म्हयने कश्ट काडल्यात म्हूण सांगून. तशें जाल्ल्यान म्हज्या फ्रेंडाचे एकल्याचें क्लियर जालें हांव आर्टिकलशीप करचे कडेन एकल्याचें क्लियर जालें आनी म्हज्या दोग फ्रेंड्साचें क्लियर जालें. तें पळयतना म्हाका चडोवंक जालें ना आनी पळयचें म्हूण सांगून हांवें पळयतना म्हाका ते 2 ग्रूप आसतात आमच्यांत वयर एक पास येता सकयल एक पास येता सेपरेट वयले पास पळयले अब्बा म्हूण जालें अब्बा एक ग्रूप पास जालो वयले पास एक ग्रूप सकयल आनी एक ग्रुपाचें आसता रिजल्ट सकयल पळयतना सकयली पास आसा म्हाका एक्चुली पातयेवंक जालो ना. मागीर परतून पळयलें रिफ्रेश करून परतून पळयलें सांगो ना घरा वय परतून पळयलें नंबर रोल नंबर पळयलें म्हजें म्हण जालें तुका हांवें सांगलें घरा की हांव पास जालो म्हूण सांगून बारी खुशीची घडी म्हूण सांगीत खुशीची वरी तृप्ती की 7 वर्साचे कंटिन्युअस एफर्ट कंटिन्युअस प्रयत्न आज एक फळ दिलें म्हूण सांगून. खंडीत बरोबर आयकूंक येता म्हाका मस्त खुशी जाता खंडीत जावन तो मुमेंट तूं बरें कर चॅरिश केलाय म्हणून होपात येता. आतां एग्जाम क्लियर जावन फायनल्स क्लियर जावन लागीं 2-3 म्हयने जावन आयले. आतां प्रस्तूत कितें करना जाय? प्रस्तूत हांव म्हजे रिजल्ट जानेवारींत आयिल्ले जानेवारी 10 तारखेक आयिल्ले. तशें आतां हांव जॉब्साक एप्लाय करना आसा आमचें कॅम्पस प्लेसमेंट आसा आमच्या इन्स्टिट्यूटाचे ICAचे कॅम्पस प्लेसमेंट ह्या फेब्रुवारी म्हयन्याचे 11 येता तशें ताका हांवें अप्लाय केलां. तशें मस्त कडेन हांवें अप्लाय करून इंटरव्यू बाकी आसा तशें इंटरव्यू हांव राखून आसा. ओके जावन दी तुज्या फुडाराकी बरें मागता. आनी आतां तरण्या पिळगेक तुवें फाटल्या साबार तेंपान मस्त डेडिकेशन दवरून डेडिकेशन तुजें एफर्ट घालून CA क्लियर केलें. तरण्या पिळगेन CA जावंक जाय तितलो जाणांक आसक्त आसा तांकां तूं कितें सांगूंक आशेताय कितें इशारो दिताय? तरण्या पिळगेक म्हजी एकच इशारो की तुमी CA सुरू करतना कोणीय सांगतात की कश्ट आसा जायना 100 5 जाणांनी क्लियर जावचें 10 जाणांनी क्लियर जावचें म्हूण सांगून आमच्या वयर आमकां केदाळ मुसोर बरो आसा पळय तेदो मुसोर आमी त्या खंयच्याय विशयाक कान दिवंक वचूं नजो. सुरू करतना आमकां कळटा आतां डिग्रीच्या सेकंड PUC जाल्ल्यान सुरू करयेत फावंडेशन एग्जाम बरयत आनी त्या टायमार डिग्री करून थोडे पट्टी थोडे इंजिनियरींग कॉलेज करून करतात थोडे डे कॉलेज करून करतात. तशें आसतना की त्या टायमार डिग्री वट्ट केल्यार म्हाका दिसता एक बेनिफीट आसा की खंय आमकां हें करतना डिग्री एक आमकां एक सेफ हें आसा की डिग्री आसा म्हूण सांगून. तशें
तशें आनी एक हें सांगचें जाल्यार की प्रयत्न करचे मस्त गरजेचे. एक आत्मविश्वास, प्रयत्न आनी कॉन्स्टंट एफर्ट्स की कन्सिस्टन्सी म्हणटात की खंय आमी रावंक ना, खंय अशें जालें की सोलोनी मेळटात. हांवें मस्त सोलोनी पळयल्यात म्हज्या CAच्या जर्नींत. सोलोनी मेळटना एक कडेच्या बेजार जाता, 1 हप्तो 2 हप्ते बारीक कश्ट जातात परतनी बूक काडून तेंत शिकोवंक परतनी बसोंक. पूण सोलोनी मेळटना आत्मविश्वास फुडें नासतना धडंत रावल्यार आनी की म्हज्यान जाता म्हणलें ते धैर्य आसल्यार खंडीत जाता म्हणून म्हाका अशें येता. सोले गेलुवेन हांव मेट्टिलो म्हणून तुवें दाखोवन दिलाय विशेश जावन. आनी सांगतना सांगलें तुवें आतां थोडी डिग्री करतना आर्टिकलशीपय करतात म्हणून, आनी तुवें डिग्री जाल्या उपरांत आर्टिकलशीप केलें. सो हाचो मदें कांय व्यत्यास आसा की खंयचें केल्यार बरें म्हूण सांगताय तूं? आतां आमच्या प्रिफरन्सावर डिपेंड जाता की आमकां कशें करूंक जाय म्हणून सांगून. मस्त जाणां कशें करतात म्हळ्यार सेकंड PUC जाल्ल्यान, आतां सेकंड PUC मिनिमम क्वॉलिफिकेशन आमी इनकरेज जाल्यार फावंडेशन एग्जाम बरयची जाल्यार सेकंड PUC जाल्ल्यान डायरेक्ट फावंडेशन एग्जाम बरयतात. क्लियर जाल्यार इवनिंग कॉलेज करून डे टायम IPCC इंटरमिडिएट प्रिपेर करतात. इंटरमिडिएट प्रिपेर करून तें क्लियर जाल्ल्यान आर्टिकलशीप जॉइन जातात. तशें केल्यार एक कोर्स तांकां सेव जाता म्हूण सांगीत. कित्याक म्हळ्यार तांकां इवनिंग कॉलेज जाल्ल्यान डे टायम आर्टिकलशीप करयत म्हूण सांगून. पूण हाच्या टायम आमी डे कॉलेज केल्यार आनी एक एडवांटेज कालें म्हळ्यार की तें आमकां एक सेफ हें आसा की फावंडेशन डिग्रीच्या टायमार जाता आनी इंटरमिडिएट डिग्री जातना जाल्यार आमकां कामाचें हें आसना. काम करतना शिकचें म्हणलें तें एक टेंशन आसना. तशें जाल्ल्यान इंटरमिडिएट डिग्री जातना जाल्यार ताजे उपरांत 3 वर्सां आमी फायनल्साचे प्रिपेर करयत. ल्हव इल्ले एक क्लासीस करून हें प्रिपेर करून गेल्यार एक फावटी बरो पडना. एग्जामाचें प्रेशर आसता, एग्जामा टायमार एग्जामाचें प्रेशर आसता आनी एग्जामाचे 6 म्हयने पयलीं रजा मेळटा आनी ते आमी बरे तरेन उपयोग केल्यार एग्जाम आमकां फुडें करयत. तशें जाल्ल्यान आपआपल्या प्रिफरन्सावर डिपेंड जाता म्हणून सांगचें की तांकां कशें करूंक जाय आनी तांचें कंडिशन कशें आसा, तांकां कितले प्रेशर हँडल करूंक जाता ताचेर डिपेंड जाता. खंयचें बरें पाड म्हूण सांगना, तांच्या प्रिफरन्सावर डिपेंड आसा. ओके, जावं दी. आतां आमच्या विक्षकांक एक ब्रीफ जावन CAच्या एग्जामांताचे विविध स्टेज सांगचे तर? CAच्या एग्जामांत पयली स्टेज जावन आसा CA फावंडेशन. पयलें ताका CPT म्हणटाले, आतां CA फावंडेशन म्हूण सांगतात. CA फावंडेशन आमी सेकंड PUC जाल्ल्यान सेकंड PUC जालें खंयच्याय स्ट्रिमांत वचूंक पुरो, कॉमर्स आसूं दी, सायन्स आसूं दी, आर्ट्स आसूं दी, खंयच्याय स्ट्रिमांत हांव आसल्यारय ताणें CA फावंडेशन एग्जाम बरयत. CA फावंडेशन एग्जाम पास जाल्ल्यान CA इंटरमिडिएट म्हूण आसा. CA इंटरमिडिएट एग्जामान 2 ग्रूप आसतात, ग्रूप 1 आनी ग्रूप 2 म्हणटात. हर एक ग्रुपान 4 सब्जेक्ट आसतात. ते 8 आतां ही ग्रूप 1 क्लियर जाल्यार आमी आर्टिकलशीप करूंक एलिजिबल जाता. दोनी ग्रूप पट्ट क्लियर जाल्यार बरें. क्लियर जायना जाल्यार एक ग्रूप क्लियर जाल्यार आमी आर्टिकलशीप करूंक एलिजिबल आसा. आनी इंटरमिडिएट क्लियर जाल्लें आनी आर्टिकलशीप जाल्ल्यान इंटरमिडिएट क्लियर जावन आर्टिकलशीप फिनीश जाल्यार कंप्लीट जाल्यार आमकां CA फायनल जावंक बरोवंक आमकां एलिजिबिलिटी आसा. आर्टिकलशीप क्लियर जावचे पयलीं आमी CA फायनल बरोवंक जायना, तें आमकां एलिजिबिलिटी ना. तशें जाल्ल्यान आनी एक ऑप्शन आसा की कालें म्हळ्यार की डायरेक्ट एंट्री ऑप्शन म्हणून. डायरेक्ट एंट्री ऑप्शन म्हळ्यार डिग्री जाल्या उपरांत ती फावंडेशन एग्जाम बरयची म्हणना, डिग्री जाल्या उपरांत डायरेक्ट आर्टिकलशीप स्टार्ट करयत आनी आर्टिकलशीप स्टार्ट करच्या वट्टूकूच आमी काम करता आसतना इंटरमिडिएट एग्जाम बरयत. तशें इंटरमिडिएट एग्जाम आनी आर्टिकलशीप फिनीश जाल्या उपरांत 3 वर्सांनी आमची इंटरमिडिएट क्लियर जालें, आर्टिकलशीप फिनीश जालें म्हणटाना ताचे उपरांत आमी CA फायनल एग्जाम बरयत. ओके, जावं दी. आतां तुजें मुख्य प्लान्स, फ्युचर प्लान्स म्हूण कालें ऑलरेडी निर्धार केलाय, कितें आसा? वय फ्युचर प्लान्स म्हणजे सद्याक हांव एक कन्सल्टींग फर्माक गी नाजाल्यार कंपनीक गी जॉबाक अशें प्लान आसा म्हजे. आनी म्हजे फिल्ड ऑडिट जाल्ल्यान ऑडिटाक म्हाका इल्लें चड प्रिफरन्स आसा म्हजें तशें. आनी मुखार म्हाका सरकारी क्षेत्रांनी काम पळोवचें एक इंट्रस्ट आसा. एक इन्कम टॅक्सान गी, सेबीन गी, नाजाल्यार देवाच्या बेसांव आसता जाल्यार UPSCन गी ट्राय करचें प्लॅन आसा म्हजें. तशें तें हांवें पळोवचें कशें. आतां येदोळ म्हणसर म्हाका देवाचें बेसांव आसतलें, तशें मुखारी आसा जाल्यार हांव तातूंय सफल जातलो म्हणून म्हजें धैर्य आसा. खंडीत जावन तुका देवाचें बेसांवय आसा, तुजे प्रयत्न तितल्यांत आसा, सगळें बरें जावं दी म्हूण सांगता. आतां CA फिल्ड सोडून दुसरे खंयच्या फिल्डान तुका आसक्त आसा? दुसऱ्या हांव ल्हानपण म्हज्या बापा मम्मीचें मस्त प्रोत्साह आशिल्लो म्हाका. वाचच्यांत मस्त हुशार हांव आनी म्हजो धाकटू. काल म्हणल्यार वाचतले ल्हानपण न्यूजपेपर वाचचे. आमच्या घरा काजोळो, राखणो, काजोळेचे म्हाका दिसता सकडी हांवें एडिशन वाचल्यात. आनी राखणो
आनी संदेश पत्र कथोलीचें संदेश पत्र येतालो तशें कोंकणीचें मस्त पत्र वाचताले आमी आनी मस्त बुक्स वाचले हांवें आनी ताचे सांगत आमकां कथोली सभेचे भाशण कॉम्पिटिशन्स आसताले भाशण स्पर्धेनी हांवें पयल्या स्टँडर्ड न्हू लागीं डिग्रींत आसता म्हणसर हांवें कंपीट केलां हांवें म्हज्या दाटून कंपीट केलां तशें जाल्यार म्हाका पब्लीक स्पिकींगान मस्त अभिरुची आसा आनी ताचे सांगत हांवें एक प्रोग्राम ऑर्गनायज करच्यान आमी डिग्रींत आसतना हांव आनी म्हजे थोडे संगाती आशिल्ले आमी कोंकणी एक फेस्ट केल्लें सुरू केल्लें सांगात सुवाळो म्हणून सावन 2016 आनी 2017 हांव ताच्या ऑर्गनायझींग कमिटींत आशिल्लो आनी तशेंच आनी एक स्टुडंट एक गेट टुगेदर म्हणले बरी वर्ल्ड यूथ पार्लिमेंट म्हणून सावन केल्लें ते ताचे एक्चुली इन्स्टिट्यूट भायर आसचे तशें म्हजो एकलो सांगाती आशिल्लो ताणें त्या इन्स्टिट्यूट थंय वचून तेंचे आयडियाज तेंकां ताचे एक ब्रांच आमी स्टार्ट करया सेंट एलोशियस कॉलेजीन सावन ते एक प्रोग्राम केल्ले ताका लागीं आमी एक 300-300 जाणां स्टुडंट्सांक सांगाता घाल्ले तशें आनी ताचे सांगत हांव YCS ती मस्त क्रियाळ संद जावन आशिल्लो 2014-15 हांव YCS सेंट्रल कावन्सील मेंबर जावन हांवें सेवा दिल्या तशें CA सुरू जाल्या उपरांत म्हाका तितलो अवकाश मेळोना जाल्यार जाता तितलें हांव पब्लीक स्पिकींगान लोकां सांगता बरसूनच्यान हांवें आसक्ती घेतल्या म्हणून सांगूंक शकता आनी संदर्भान तुका विविध टॅलंटांनी भरला सो पब्लीक स्पिकींगान जे आसलो इलोक्युशन कॉम्पिटिशन तुका प्रायजांनी बरं मेळ्ळा म्हूण सांगलें आनी CA आनी पब्लीक स्पिकींग मुखल्या दिसांनी कशें दोनी बॅलन्स करचार आसा की ते बॅलन्स करचें मस्त गरजेचें आतांच्या काळार CAक कम्युनिकेशन स्किल्स मस्त गरजेचे म्हणून सांगून इवन आमची इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया त्या विशयांत मस्त मेहनत काणयता आमकां ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स दिता कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रुवमेंटाक तशें जाल्ल्यान म्हाका दिसता म्हाका एक पयल्यान तावन एक अवकाश मेळिल्लो इगर्जीन जावन दी इस्कॉलान जावन दी कथोली सभेन जावन दी खंयच्यानी एक अवकाश मेळिल्लो एक म्हाका दिसता एक एडेड एडवांटेज की म्हाका एक पयलींत म्हाका एक देवान एक बेसांव दिल्लें बरी एक तालेंत दिल्लें बरी जालें तशें जाल्ल्यान CA सांगता मस्त गरजेचें जाता कित्याक म्हळ्यार आमी आतां CA इन्वेस्टमेंट बँकिंगांत येतात जाल्यार आतां एका क्लायंटाक आमी कशें उलोवचें क्लायंटा कडेन उलोवचें क्लायंटा कडेन कम्युनिकेट करचें तांचे तावन विशय घेवच्यो ताका आमी उलोवचें तालेंत ना जाल्यार मस्त कश्टाचें जाता तशें जाल्ल्यान हें एक तालेंत म्हाका एक देवाचें बेसांव म्हणून येता ओके जावन दी जाय की तुका आयकून मस्त खुशी जाली तूं CA म्हूण फर्स्ट टायम केदळ आयकल्लें तें तावन तुज्या CAच्या जर्नी पर्यंत CA रॉयल वेगस म्हणून मेळच्या पर्यंत सामकें जर्नी आयकून तुजें डेडिकेशन आमकां आयकूंक मेळ्ळें खंय जावं तुजे एफर्टी मस्त आसा आनी आमकांय मस्त संतोश जालो कार्यक्रमाच्या अखेरीक आमच्या विक्षकांक कितें सांगूंक आशेताय विक्षकांक म्हजे एक संदेश म्हळ्यार प्रयत्न सोडी नाकात खंयच्याय क्षेत्रांत तुमी आसूंक पुरो खंयच्याय आतां खंयच्याय सायन्स आसूंक पुरो कॉमर्स आसूंक पुरो तुमचे खंयचे फिल्ड आसा पळय खंयचें क्षेत्र आसा पळय त्या क्षेत्रांत खंयचे उत्तम अवकाश आसात ते घेवचें गरजेचें आनी त्या क्षेत्रांत आमी जाता तितले आमचे प्रयत्न घालून आमी आमचें डेडिकेशन दाखोवन आनी आत्मविश्वास आमी होवडावन वचो खंयचे कडेन खंय थोड्यो फावटी सलोणी मेळटात कित्याक म्हळ्यार जिवनांत सलोणी कदाळी आसल्योच ह्या सलोणी मेळटना कदाळी आमी फाटीं पळय नासतना मुखार कितें म्हाका आसा कित्याक म्हळ्यार सलोणीच्या मुखार जैत आसा म्हणून आमी एक गादें वता आयकलां तशें जाल्ल्यान तें आमी पळय सलोणी पळय नासतना सलोणी येतना इल्लें बेजार जाता पूण ताजे मुखार आमी कशें फूड करचें म्हूण सांगून आमच्या वडिलां तावन आमच्या टिचर्स तावन सिनियर्स तावन आमी ताचें मार्गदर्शन घेतल्यार आमकां खंयचेय जिवनांत मुखार साधन करूंक जाता म्हणलें म्हजें एक अभिप्राय जावन आसा ओके सलवणी जिवितांत कितले फावटी आयल्यार त्या सलवणीच्या उपरांत जी खंडीत जावन आसतली म्हणून तुवें दाखोवन दिलाय तितलें मात्र न्ही आमचे प्रयत्न आमी कितले बेस्ट जाता तितले प्रयत्न केल्यार खंडीत जावन यशस्वी आमकां लाभतले म्हणून तुवें दाखोवन दिलाय विशेश जावन CA रॉयल वेगस आयच्या दिसा हांगासर आमच्या कार्यक्रमाक आयिल्ल्याक तुका विशेश तरान आमच्या विक्षका तर्फेन आनी विश्व कोंकणी केंद्रा तर्फेन तुका देव बरें करूं म्हणून सांगता देव बरें करूं तुमकां मोगाचो विक्षकानो हो जावन आसलो आयचो CA साधका वयर एक आंगडो आनी CA रॉयल वेगस आमच्या मजगात आसलो ताच्या CAच्या जर्नीचे हर एक मटा तुमकां आयकूंक मेळ्ळें आनी जावं तुमकांय खुशी जाली म्हूण हांव पाती येता तर मोगाचो विक्षक हें कार्य पळयल्यार तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा परत आमी आनी तुमी परत मेळया तवळ पर्यंत मोग उडास हांसो सदांच आसो तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं